प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 17वी चीत 7 ते 10 पर्यंत. आनी जेजू आयज भावार्था वयर शिकयता. तो एक शिकोवन दिता एका चाकऱ्याचो कायदो कितें तो. तो म्हणटा समजा एका मनशाक चाकोर आसा आनी तो शेतान वता खूब काम कोत्ता, थकोन घरा येता आनी थकोन घरा येतकूच तो सायब कितें म्हणटा, बस तूं थोडो बसोन तातूंत इतलो थकलाय म्हणून मातशें कितें जेवण कर, कितें पिये, मातसो सुसेग घे जिवाक. तो हें म्हणटा ना. ताजो सायब म्हणटा चल वच, म्हाका जेवण घाल, म्हाका उदक दी, म्हाका पयलें म्हजें पोट भरुनी, ताज्या उपरांत म्हजें जेवण जाल्या उपरांत तेन्ना तूं वच आनी तूं तुजें जेवण कर, तुका कितें सुसेग घेवंक जाय तो कर. आनी जेजू म्हणटा तशेंच म्हणटा, तुमकां सांगलें तितलें केल्या उपरांत तुमी म्हणात चालती बेश्टी चाकोर आमी, आमचो कायदो आसलो तोच आमी पाळ्ळा. भाव भयणीनो, आयज जेन्ना जेजू ही शिकोवन दिता एका चाकऱ्याचो कायदो कितें तो खरोच भावार्था वरवीं शिकोवन दिता. भाव भयणीनो, जेजू भावार्थ आनी ह्या चाकऱ्या जो चाकोर आसा तांकां तांचो संबंद कितें आहा एका चाकराचो आनी भावार्थाचो. जसो एक चाकोर इतलो थकोन काम करून घरा येता आनी ताका सुसेग मेळना पूण ताका काम करचें पडटा, तशेंच म्हणटा आमचो भावार्थ. जेन्ना आमी सगळें आमचें देवाचें जाय तें आमी भावार्थान कोत्ता, ह्या भावार्थाक भावार्थ केन्नाच थकोना. आमी भावार्थान सगळें करीत जाल्यार अहें जायना की आतां इतलो आमी भावार्थ यूज केलो, इतलें आमकां देवाचें मेळोलें, आतां भावार्थ थकलो म्हणून आतां ताका सुसेग जाय म्हणून आमी सुसेग घेवंक जाय, आमी भावार्थान काम करूंक नाका म्हणून. ना, अशें न्ही तें. जेन्ना आमी ह्या चाकरा भाशेन थकोन आमच्या सायबाचो आमी सायबाचें काम करता, ताका जेवण घालता, आमी आमचें पळयना, तशेंच हो भावार्थ जावन आसा एक चाकोर आमचो. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें आमी सगळें कोत्ता, आमी पाळटा आमचें जिवीत, जेन्ना ह्या देवाचें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवीतान पाळटा तें खरेंच आमी भावार्थान चलता आनी सगळें देवाचें आमकां फाव जाता. दुसरें कितें म्हणटा जेजू, हो चाकोर इतलो थकोन आपल्या सायबाक पळयता, सायबाचें काम कोत्ता. तो म्हणटा जेन्ना आमी सगळीं देवाच्या मोगान बसता, देवाचें काम उतर पाळून आमकां खरेंच देवाचो मोग आमचे भितर पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे भितर भरोन येता आमच्या काळजांत, आमी हो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक, दुसऱ्यांची चाकोर करपाक, दुसऱ्यांची सेवा करपाक हो मोग आमकां फुडें सरोंक दिता. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी केन्ना देवाचो मोग आमी पळोवंक ना आमच्या जिवितान, केन्ना आमकां सजमोंक ना देव आमचो कितलो मोग करता आनी खरेंच आमकां देवाचो मोग आमच्या जिवितान आमी केन्नाच पळोवंक ना, आमी खंय दुसऱ्याचो मोग कोत्तले? आमी फकत कोत्तले दुसऱ्याचो मोग जो आमकां बरो कोत्ता आमी तांकां बरें कोत्तले, जो आमकां वायट करता आमी तांकां वायट कोत्तले. पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या मोगान आसात, लोक आमकां बरें करूं वा वायट करूं, आमी त्या मोगा वरवीं, देवाच्या मोगा वरवीं दुसऱ्याची सेवा करपाक आमी फुडें सरतले. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ कोत्ता, खरेंच आमी ह्या चाकरा भाशेन आमच्या सायबाची आमी सेवा करुया. आमीच देवाचे चाकोर. देवान आमकां सगळें बरें करून लायलां जेजू वरवीं खुर्सार. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा, तेन्ना देवाचें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान आमी तें कोत्ता, खरेंच आमी देवाक दाखयता की आमी खरेंच तांची भुरगीं म्हणून, खरेंच आमी ताचे चाकोर म्हणून
जे देवाची चाकरा वरवीं दुसऱ्यांची सेवा करतात खरेंच ती सुभागी कित्याक देवाचें सगळें बरें ताका फावो जाता. आयज ह्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी ह्या चाकरा भशेन आमी आमचें जिवीत सारुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हजर जातलों. तुमकां सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.